नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. समेस्त गोंयकारांक गोंय अस्मिताय दिसाची परबी दिता आनी आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. बॉलिवूड अभिनेतो सैफ अली खानाचेर चोरांनी घरांत घुसून केलो सुरी हल्लो. लिलावती हॉस्पिटलांत उपचार सुरू. फुडलो तपास आसा सुरू. धारबांदोड्या संजीवनी साखर कारखान्याकडेन जाल्ल्या अपघातात दुचाकी चलोवप्याक जाग्यारूच मरण. एकलो गंभीर. अनवळखी गाडयेन दुचाकीक धपको दिवन काडलो पळ. संसोड्याक परतून एक फावट लागलो उजो. जाल्यार दुसरे वटेन बुधवारा राती दोनापावल जेटीच्या पार्किंग लॉटात उजो लागिल्ल्याची म्हायती उक्ताडार. पर्या भूमिका देवळाच्या कालोत्सवा दिसा 2 गटां मदीं जाली मारामारी. सुमार 25 लोक जखमी. पुलिसांकूय फातरायले. कदेरी मारल्यो शेवटून. भायंगिणीच्या प्रस्तावित कोयरा विल्याच्या कामावेल्यान बाबूश फळदेसाय मदीं पेटले. बाबूश म्हणटा ऑगस्टा सावन काम चालू. जाल्यार काम चालू करूनच दाखोवचें फळदेसायाचें आव्हान. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पदार दामू नायक निश्चित. 18 जानेराक गोमंतक मराठा समाज सभागृहात कार्यकर्त्याच्या उपस्थितीत जातली अधिकृत घोषणा. आता पळयात खबरो विस्तारान. बॉलिवूड अभिनेता सैफ अली खानाचेर चोरांनी घरात शिरून सुरी हल्लो केल्ल्याची धक्कादायक घडणूक उक्ताडार आयल्या. सध्या ताचे लिलावती हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ही घडणूक बुधवारा रातच्या 2:30 वरांचेर घडली. चोरांनी ताचेर 6 फावटी सुरी हल्लो आनी 2 गंभीर दुखापत करून घडणूक थळावयल्यान पळ काडली. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. आज सकाळी एक धक्कादायक बातमी आमकां मेळटा ती म्हटल्यार बॉलिवूडाचो एक हिरो सैफ अली खान हाच्या घरान घुसून चोरान तेचेर वार केलो आनी आता सैफ अली खान हो रुग्णालयान दाखल आसा. ही खबर म्हटल्यार काल राती एकांक सुमार ह्या चोरान सैफ अली खानाच्या घरान प्रवेश केलो आनी तेका चोर पयल्या उपरांत त्याचे जे बाकीचे नोकर जे आसले तेंच्यांनी आड्ड्यो मारल्यो, बोवाळ केलो आनी त्याच्या उपरांत सैफ अली खान जेन्ना बोवाळ आयकून भायर येलो तेन्ना त्याच्या फुड्यान तो चोर आसलो आनी त्या चोरान आपल्याक धरतलो ह्या भयान सैफ अली खानाचेर 5 ते 6 चाकूचे वार केल्लेले आसा. हितून सैफ अली खान हो जखमी जाल्लो आसा आनी तेका रोखडोच लिलावती रुग्णालयान भरती केलेलो आसा आनी तेचेर उपचार चालू जाल्लेले आसा. ह्या बोवाळान चोर मात पळोवन गेलो पूण सैफ अली खानाचेर रुग्णालयान सर्जरीचे काम चालू आसा आनी आतां सध्या त्याची प्रकृती जी आहा ती स्थिर आसा अशी म्हायती आमकां मेळटा. आनी हो चोर कोण आसलो हे सोद घेवपाचो पुलीस जो आसा तो प्रयत्न करता. खरें तर सैफ अली खान किंवा तेंच्या सारक्या व्हडल्या हस्तींक सेलिब्रिटींक पुरायपणान सेक्युरिटी आसता, बॉडीगार्ड आसता, तेंच्या घरान CCTV कॅमेरा आसता आनी इतली सगळी सेक्युरिटी आसतना सुद्दां हो चोर घरान कसो शिरलो हो व्हडलो प्रश्न निर्माण जाता. आनी सैफ अली खानाचें घर जर पळयलें जाल्यार तें खूब व्हडलें आसा आनी इतकी आसतना तो सैफ अली खानाच्या फुड्यान कसो पावता होय प्रश्न फुड्यान येता. आनी हे सगळे प्रश्न जे आसा ते प्रश्नाचो सुटावो आतां करपाचो व्हडलो एक चॅलेंज महाराष्ट्र पुलिसांच्या फुड्यान आसा आनी महाराष्ट्र पुलिसांनी ह्या खातीर आपल्यो टिम्स तयार करून त्यो धाडलेल्यो आसा. CCTV फुटेज चेक केलेले वयतात, चालू आसा आनी ह्या CCTV फुटेजीन जर तो चोर दिसता जाल्यार ताका रोखडोच धरपाचो प्रयत्न महाराष्ट्राचे पुलीस करतात. तर आत्तां ही सध्या अपडेट आसली सैफ अली खानाचेर जो हल्लो जालो, जो चाकून वार जालो त्याची अपडेट आसली. अशाच अपडेटी खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. धारबांदोड्या संजीवनी साखर कारखान्याकडल्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दुचाकी चलोवप्याक जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार एकल्याक गंभीर दुखापत जाल्या. ताची स्थिती हुस्को करपा सारखी आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अनवळखी गाडयेन दुचाकीक धपको दिवन थंयच्यान पळ काडलो. आम्ही संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याकडे आसा. ज्या जाग्यार आज सकाळी जो मुख्य राष्ट्रीय महामार्ग आसा उजगांव टू मोले वचपाचो त्या रोडार आज सकाळ फुडें एक एक्सिडेंट जालो आनी एक अननोन गाडयेन तेका हांगा ठोकर दिली आनी त्या ठोकरान ते ड्युक्स जी मोटरसायकल आसा तिजो चक्काचूर जाल्लो आसा आनी तेजेर जो कोण रायड करतालो तेका हांगा मृत्यू जाल्लो आसा. तेचो मृत्यू जाल्लो आसा आनी तेच्या फाटल्यान जो बसलेलो तो जखमी जाला, ताका बांबोळी हांगा हॉस्पिटलांत पाविल्ले आसा. आनी सद्या हांगा फोंडेचे पुलीस
जो PI आसा तो हांगा घटनास्थळी आयिल्लो आसा आनी जी अननोन गाडी आसा तेजो शोध सद्याक ठोकरून जी अननोन गाडी गेल्ली तेजो शोध सद्या सुरू आसा आनी सद्या हांगा पंचनामा करपाचें काम फोंडेची पुलीस करता. गोमंतक TV खातीर दारपनवाडीच्यान एकनाथ खेडेकर. पर्या भूमिका देवस्थानाच्या वादान हिंसक वळण घेतले. भूमिका देवीच्या काल्या दिसा परतून एक फावट गांवकार आणि माजीक समाजामंदी जाल्ली वादावादी बरीच चडार पडली. थळाव्यांनी खुर्च्यो शेवटून मारले उपरांत पुलिसांनी लाठीचार्ज केलो. हे सगळ्यात 30 जण जखमी झाले. आम्ही आयज गांवकारांची सगळी जमा जाल्ली आहा. आमचो कालो आहा आणि आमकां काल्याकडे आमचो न्याय आमकां मेळोंक जायो म्हणून आम्ही हे सगळे जाण जमून देवळा कडेन वचपाची ठरयल्या. कहाणी कोणी सांगले पुलिसांक हांगा कोणी आपयले ते आमकां कळपाक जाय. आमच्या काल्याक आमकांच भायर काडटा म्हणजे कितें. पोलीस मग आमकां कशें मारता ते पळय. आमकां आमच्या देवळान वचून ती आमचो आयज कालो आसलो आमचो कालो आमकां बरे भाशेन जाल्लो जाय आसलो पूण आमकां मग कशें धुकलता पळय. आमच्याच काल्याक आमकां हांगासर धुकलता पळय कशें आमकां आमच्या देवळान वचूंक दिना. पर्ये भूमिका देवळाच्या वादांतल्यान जाल्ले मारबडे प्रकरणात वाळपय पुलिशेन 38 जाणां आड कागाळी नोंद केल्यात. व्हिडिओ आणि फोटवात मारबडे करतना जे दिश्टी पडटात तांचे आड कागाळी घाल्यात. प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. पर्ये भूमिका देवळाच्या वादांतल्यान जाल्ले मारबडे प्रकरणात वाळपय पुलिशेन 38 जाणां आड कागाळ नोंद केल्या. भूमिका देवीच्या काल्या दिसा गांवकर आणि माजीक समाजामदीं वादावादी जावन प्रकरण हाताभायर गेल्लें. कांय लोकांनी पुलिसांचेर खुर्च्यो शेवटून मारिल्ल्यो तशेंच कांय लोकांक बरोच मार घातिल्लो. ह्या प्रकारा उपरांत पुलिशेन लाठीचार्ज केल्लो. गोंयांत जर आमी पळयलें जाल्यार प्रत्येक वाठारांत आमकां खंय तरी आतां देवळांनी जावपी वाद आयकपाक येता आनी त्याच प्रमाणे आयज पर्या ह्या वाठारांत भूमिका देवळांत असोच वाद निर्माण जालो आनी हो जो वाद आसा तो म्हणजे आख्खो दीसभर चलतलो आनी ताचेर आतां एक अपडेट आयला ती म्हटल्यार एविडन्सा खातीर जांच्यांनी जे व्हिडिओ केल्ले किंवा व्हिडिओ काडिल्ले किंवा फोटोज काडिल्ले ताच्या भितून जे लोक मारबडे करताले तांचेर खंय तरी आतां केस रजिस्टर जाल्लेली आसा आनी हातून 38 लोकांचेर केस रजिस्टर जाल्ल्याची आमकां माहिती मेळटा. दुसरे वटेन पर्येच्या गांवकार समाजाच्या लोकांनी मारबडे प्रकरणा उपरांत वाळपय पुलिशेन धडक दिली. गांवकार समाजाच्या लोकांक मारबडे करपी लोकांचेर जाता तितले बेगीन कारवाय करपाची मागणी ह्या लोकांनी केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. तिसवाडीतले कुंभारजुवा मतदारसंघात येवपी प्रस्तावित बांयगणी कोयराविलो प्रकल्पावेल्यान परतून मंत्री बाबुशा आड थळावो आमदार राजेश फळदेसाय अशें चित्र. बुधवारा मुख्यमंत्र्याचे आल्तिनावेले बंगल्यार हे प्रकल्पाविशीं मंत्री बाबुशाची बसका जाली. बसकेक आमदार फळदेसाय गैरहजर. बाबुशान प्रकल्प बांयगणी हाडूनच दाखोवचो म्हणून फळदेसायाचें आव्हान. बांयगणीचो प्रस्तावित कोयराविलो प्रकल्प तो जावचो आदींच पेटला. बुधवारा मुख्यमंत्र्यांचे आल्तिनावेले बंगल्यार हे प्रकल्पाविशीं बसका जाली. हे बसके उपरांत पत्रकारांकडेन उलयतना बाबुशान हे प्रकल्पाचे जमिनी काम ऑगस्टा सावन चालू जातले म्हणून पत्रकारांक सांगले. issue was taken up. Bangani issue was taken up in the sense now back again as far as the standards are concerned. It will be floated back again. So that will be within 3 months time. And sir, all the other basically the review meeting was taken on all the other plants whichever are there. For different plants are there. Just taken a stock of it. आणि सर Bangani plant जातलो. आणि कॉन्ट्रॅक्टर सर थोडे एम्पॅनल्ड करपाचे आशिल्ले वेस्ट मॅनेजमेंट थ्रू. चालू आहा. I think 1st February is the day. I think the last day of the tender process. So all issue has been solved regarding the Bangani? The opposition group asle na local. See, there is no question of as far as the opposition is concerned. Bangani plant has been even cleared by the Supreme Court. So all the process has already been followed as far as the plant is concerned. Now there was some delay as far as the tendering process. Last tender I think it was some 3 years back.
So that is the reason, since as far as the rates and all has escalated, that's the reason the fresh tender will be done. पण तो लोकल MLA आता तो मातसो अभिनय करतालो कशें See, करून this दिवचो is basically benefit for everyone. So let us not go on a particular MLA or something like that. This will be beneficial for full Tiswadi area itself. Retender जातलो. And by within 3 months time, all this process will be ready. Thank you. Let us not create simply a problem when there is no problem at all. This issue basically has been dealt by all the courts. Okay, so and I'm saying telling you, this will basically be beneficial for all throughout Tiswadi. It's been taken care of. They have all these complainants basically has gone to the court. Courts have basically decided there is certain norms which has got to be adopted. All those things will be taken care of. public hearing जाऊन ना that public hearing जाऊन सगळे process चालू झालेलो आहे. but या So this is only as far as the tendering process is concerned. That is the which is pending. सुरुवात जातली Tender, it will be, see, I think it should take at least 2 years basically for the completion of the plan. But this, I think before August actually the work should start. What will be the cost of the project now? Accelerated rates after the No, now that the accelerated rate they will take up. So we have still not prepared the estimate. I think estimate must be already prepared. It is only as far as the fresh tender to be issued. हे विशीं उलयतना भाजपाचो थळावो आमदार राजेश फळदेसायान बाबुशाक उजरावन काडलो. कापस्ताद आसा जाल्यार बाबुशान बांयगिणीचो कोयराविलो प्रकल्प करूनच दाखोवचो, मागीर हांव पळयतां म्हणून फळदेसायचें आव्हान. बाबुशान खंय आपले बंगल्या फाटल्यान हो प्रकल्प घालचो म्हणून फळदेसायचो सल्लो. आयज बांयगिणीच्या बाबतीन सीएमच्या बंगल्यार मिटींग जाली आणि तेतून सांगला आमचो वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री बाबुशान की आम्ही बांयगिणीचो प्रकल्प फुडें व्हरतात आणि काम रोखडें स्टार्ट जाता म्हणून. आणि तुमी आयज गैरहजर आशिल्ले त्या बसकेक, कितें नेमकें तुमचें रिएक्शन कितें हेजेर? आमचो एकूच मुद्दो आसा की आमकां गार्बेज ट्रिटमेंट बांयगिणी आमकां नाका. एक्चुअली गार्बेज ट्रिटमेंट हे गोंयभर आमकां जाय अशें ना की नाका अशें, पण खंयचे लोकवस्तीन आमी हे वार उलयता, आमी असेंब्लीनय काडटा. कारण हो मदींच आतां बाबूश मनसुराद हे चाळून घालता. तेणी जर खरी हिम्मत आसा न्हू, तेणी गार्बेज ट्रिटमेंट थंय बांयगिणी हाडून दाखोवपाचो. म्हाजो ताका विरोध आसतलो. मागीर कितें आहा तें मागीर हांव दाखयता कितें करपाचें तें. तेणी कापस्ताद आहा जाल्यार थंय हाडून घालपाचो. हांव पळयता फुडलें कितें थंय तें. ही म्हाजी ताका चॅलेंजूच आहा. तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगा, पावया मेसेज. हय. आणि आयज तुमी बसकेक नाशिल्ले तेच्या फाटल्यान कितें कारण बीन तुमकां आपयल्ले बीन आणि तुमी वचूना? ती कॅबिनेट मिटींग आसलेली त्यांची, ती तेंचे भितर. आमकां जेन्ना आपयतलो आमचो मुख्यमंत्री तेन्ना हांव वयतलो. जेन्ना हो वार हांवें जो म्हणजे हो प्रश्न हांव मुख्यमंत्र्या कडेन सातत्यान घेवन बसला आणि तो गार्बेज ट्रिटमेंट हो प्लांट जो आसा हो रिजेक्ट जाल्लो आसा. पण तो मुद्दाम व्हरून तो हो काडटा. दोनापाल आयटीची जागा थंय घाल सांग तेका व्हरून. नाजाल्यार तेणी तालिगांव आपलो बंगलो बांदलेलो व्हडलो फाटल्यान, व्हडले फार्म हाऊस घातलेले, तेच्या फाटल्यान सगळो जागो हे केलो, थंय घालपाचो तेणी. आमच्या मतदारसंघाच्या वाटेक सुद्दां येत जाल्यार बाबू मनसुरादाक हांव सोडचो ना. तेका ओपन चॅलेंजीत करून सांग. गोमंतक टीव्ही खातीर विनायक सामंत. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर निमणे दामू नायक हांचें नांव निश्चित जालां. 18 जानेराक गोमंतक मराठा समाज सभाघरांत कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत जावपी कार्यावळीत दामूच्या नांवाची अधिकृत घोषणा जातली. पळयात पुराय बातमी. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर दामू नायक हांचे सयत ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर, दिलीप परुळेकर, दयानंद मांद्रेकर, दयानंद सोपटे, बाबू कवळेकर आणि गोविंद पर्वतकर हांची नांवां आघाडीर आशिल्लीं. कांय मंत्र्यांनी सध्याचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेकूच पसंती दिल्ली. पूण दामू नायक आनी ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार हांच्या मदीं प्रदेशाध्यक्ष पदाची सर्त आशिल्ली. पूण केंद्रीय फुडाऱ्यांनी दामूच्या कार्याची दखल घेवन प्रदेशाध्यक्ष पदाची माळ दामूच्याच गळ्यात घाली. दामू नायकांक फातोडे मतदारसंघांतल्यान एकूण 5 खेपे विधानसभेची वेंचणूक लढयल्या. 2 खेपे दामू वेंचून आयलो जाल्यार फाटल्या 3 वेंचणुकांनी ताका विजय सरदेसाया कडल्यान हार खावची पडली. अशें आसलें तरी दामून फातोडा मतदारसंघात काम चालू दवरून फातोडे भितर मतांची टक्केवारी वाडयली. दामू हो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या खास मर्जींतलोय आसा. ताकाच लागून घडये दामू नायकाच्या नांवाचो विचार जाला आसूंये. प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर भंडारी समाजाच्या व्यक्तीची निवड जावची अशेंय कांय जाणांचें म्हणणें आशिल्लें. हे खातीर लॉबिंगूय केल्लें. प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकारूय चर्चेंत आशिल्ले. सावयकार संघाक घट आशिल्ले नेते. क्षमता आसूनय लोकसभेक तिकेट मेळूंक नाशिल्ल्यान तांचें पुनर्वसन करचें अशेंय कांय जाणांक दिसतालें. पूण सावयकार हांची नेमणूक केली जाल्यार भंडारी समाज नाराज जातलो असोय विचार मदीं आयलो.
दुसऱ्या वटेन दामू नायक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या मर्जेतले नेते आसात। ते खेरीज ते भंडारी समाजाचे प्रतिनिधी आसात। भाजपाचे नवीन प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर 7 जाणांची नांवां मुखार आयिल्लीं आनी त्या 7 जाणां भितरलें एक नांव जें आसा तें म्हटल्यार दामू नायक हांचें जें नांव जें आसा तें आतां निश्चित जालां आनी फुडलें येता तें 18 जानेवारीक गोमंतक मराठा समाज ह्या सभागृहान सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या मुखार तांचें नांव जें आसा तें घोशीत जावपाचें आसा आनी हे अध्यक्ष म्हणजे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष पदां खातीर 7 जाणांची जी नांवां आशिल्लीं ती म्हटल्यार दामू नायक, नरेंद्र सावयकर, दयानंद सोपटे, दयानंद मांद्रेकर, दिलीप मागीर गोविंद पर्वतकर, बाबू कवळेकर अशी जी नांवां जी आसा ती म्हणजे 7 नांवां मुखार आयिल्लीं तातूंतलें एक जें नांव आसा तें म्हटल्यार दामू नायक हें नांव आतां निश्चित जाल्लेलें आसा की गोंयचे भाजपाचे प्रदेशा अध्यक्ष म्हणून तांचें नांव 18 जानेवारीक घोशीत जातलें। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन सईत हांव वर्षा आश्वेकर। बिरेस्तारा सकाळी सोनसड्याक परतून एक फावट उजो लागलो। उजो पालोवपी दळाचे जवान उजो पालोवपाचें काम झुजा पावण्यार करतात जाल्यार दुसऱ्या वटेन मंगळारा राती दोनापावल जेटीच्या पार्किंग लॉटात उजो लागिल्ल्याचें कळटा। हालीसराक उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। सोनसड्याक परतून एक फावट उजो लागिल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या। उजो लागताच उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावून उजो पालोवपाचो झुजा पावण्यार यत्न करतात। थंय आशिल्ल्या झाडां झुडपांक लागून उजो लागिल्ल्याचो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या जवानान उक्तायला। जाल्यार दुसऱ्या वटेन बुधवारा राती दोनापावल जेटीच्या पार्किंग लॉटात खंय अचकीत उजो लागलो। हो उजो नेमको कसो लागलो तें मात अजून स्पश्ट जावना। आमकां कॉल येयलें उजो लागला म्हणून अरावंड 4:16 सो 4:16 आमी आयले आमी व्हडली गाडी घेवन गाडी मारली ती एक सायडीन मोनोबिकासा सायडीन म्हळ्यार तेणी ह्या सायडीन तेंचे रिटेनिंग वॉल आहा वॉल केल्लो आहा तरी आसतना सांगूंक जायना हे आख्खी वयलें हाय टेन्शन आहा 33 kV सो ते येयल्ले अजून कन्फर्म जाला ना लायट बंद केल्या ना ती इलेक्ट्रिसिटी सो आमी तेन्नाच आतां 20-20,000 लिटर उदक मारलां आनी चालू आहा कित्याक तेंचें चलतालें तेंचें उदक कपात जाल्लें आहा सिंगाचें सो आमी हिंगा चालू आहा कित्याक आमी JCB मशीन बरो जाल्लेले रातचो रात फोन मारिता ते JCB मशिना लागून ते येवंक ना आतां तो सकाळीं येयला म्हणल्यार तो कांय टेन्शना लागून ते हें करपाक दिता कितें करपाक कित्याक उजो लागलो तो उजलो हें सगळें तेणी स्क्रॅप म्हणजे कितें सगळें झाडां आनी कितें कितें सगळें मिक्स आहा ते सायडीन उडयल्ली आहा सो तेकाच तो एक आखी लायन ती पॅरल टू हें आमचें हें आहा थंय प्लांटा पॅरल मोनोपिका सायडीन सो ती आखी सकाळच्यान ती पेटलेली आहा सो तो दाट आहा तें सर भितर सावन तो उजो भायर सरता तो वयर कितलें उदक मारल्यार तो भितर वचना ते म्युन्सिपाल्टीच्या ऑथॉरिटीजाक कोणाक फोन बीन केल्लो तुमी चेअरपर्सना बी फोन केला तें सांगलां हें करता तेका धाडटा म्हणून केलें म्हळ्यार तो येयल्ली आहा ऑलरेडी म्हळ्यार ते JCB मशीन घाल शिवाय ते कांय जावपाना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। देवबोडगेश्वराच्या जात्रेत एकल्यान 3 पुलिसांचेर सुरी हल्लो केलो। या हल्ल्यात रितेश माले, विठ्ठल नागोजी आणि शरद हलजी या 3 पुलिसांक गंभीर दुखापत जाल्या। तिगांकूय उपचारा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयात भरती केल्यात। हल्लो करप्याक पुलिशेन ताब्यात घेतलो। फुडलो तपास सुरू आसा। कोयर धरणाक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मान्यताय दिल्या। गणकोयर महामंडळाच्या बसकेत मुख्यमंत्र्यान हे धोरण मंजूर केले। तशेंच स्क्रॅप यार्डातल्या गाडयांच्या पावणेंतल्यान 38,56,515 रुपयांचो महसूल सरकाराक मेळ्ळो। ते भायर कोयर वेवस्थापनाच्या प्रशिक्षणा खातीर ऑनलायन अभ्यासक्रमांचे आयोजन केलां।
विद्यार्थ्यां खातीर माध्यान्ह आहार करपा खातीरचो दर सरकारान वाडयला. हाका लागून मदले सुटयेंतले खाण तयार करपी आप मजत गट तशेंच पालक शिक्षक संघाक थाकाय मेळ्ळ्या. पूर्व प्राथमीक तशेंच प्राथमीक विद्यार्थ्यां खातीरचो नवो दर 8.74 रुपया जाल्यार उच्च प्राथमीक विद्यार्थ्यां खातीरचो दर 11.12 रुपया केला. हे विशींचो आदेश शिक्षण खात्यान जारी केला. प्रधानमंत्री पोषण येवजणे खाला 8वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक मदले सुटयेंत खाण दिवपाची येवजण आसा. चिकी, पुलाव, भाजी असे पदार्थ मदले सुटयेंतल्या खाणांत दितात. ह्या खाणांचे दर वाडोवचे अशी मागणी आप मजत गटांनी केल्ली. हाची दखल घेवन सरकारान ह्या माध्यान्ह आहाराचे आता दर वाडयले. हे विशींचो आदेश शिक्षण खात्यान जारी केलो. पूर्व प्राथमीक तसेच प्राथमीक विद्यार्थ्यां खातीरचो नवो दर 8.74 रुपया केला जाल्यार उच्च प्राथमीक विद्यार्थ्यां खातीरचो दर 11.12 रुपया केला. देखून आता आप मजत गटांक थकाय मेळ्ळ्या. गोंय राज्यान सगळ्या प्री प्रायमरी आनी अप्पर प्रायमरी स्कुलांत मिड डे मील दिले वयता. सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आसा काय ते हे मिड डे मील प्रोवायड करता. तेंच्या खातीर एक बरी खबर आतां येयल्या ती म्हटल्यार सरकारान ह्या मिड डे मिलाच्या रेटीन वाड केल्लेली आसा. प्री प्रायमरी आनी अप्पर प्रायमरी हेका जे सेल्फ हेल्प ग्रुप पयलीं मिड डे मील प्रोवायड करताले तांकां आतां प्रत्येक भुरग्या फाटसून जी रेट मेळटा तितून वाड जालेली आसा. प्री प्रायमरी आनी प्रायमरी हेका प्रत्येक भुरग्या फाटसून 8 रुपया आनी 74 पैसे अशें मेळटले जाल्यार अप्पर प्रायमरीच्या भुरग्यां खातीर 11 रुपया 12 पैसे असो नवो दर जो आसा तो लागू केल्लो आसा. पयलीं हे दर कमी आसले जे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक मेळटाले पूण आतां ह्या दरान वाड जाल्लेली आसा. आणि हे जे नवीन दर जे आसा ते डिसेंबरासून सुरू जाल्लेले आसा अशें जे नोटिफिकेशन आसा ते गव्हर्मेंटान काडलेले आसा. तर आतां प्रत्येक भुरग्या फाटसून जे पयशे मेळटाले सेल्फ हेल्प ग्रुपाक ते वाड जावन आतां वाडीव दरान तांकां पयशे मेळटले. ही आसली आतांची अपडेट. अश्यो अपडेटी पळयत रावा गोमंतक टीव्हीचेर. मडगांव भांगर चोरी प्रकरणात दुबावितांनी आनंद हरिजनाचें नाव घेतिल्लें. चोरिल्ल्या भांगरातले 300 ग्राम भांगर दुबावितांनी आनंदाक दिल्ल्याची कवाय तांणी पुलिशेक दिल्ली. ह्या प्रकरणात पुलिशेन आनंदाक आपोवन हाडिल्लो. आनंदान पुलिशेक फकत 75 ग्राम भांगर दिल्लें. तशेंच उपरांत अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो. ताच्या ह्या जामीन अर्जाक प्रितेश लोटलीकारान हरकत घेतल्या. प्रितेशाचो वकील सांगता ते प्रमाण दुबावितांनी आनंदाक 300 ग्राम भांगर दिल्लें पूण आनंदान पुलिशेक 75 ग्रामूच भांगर दिलें. जाल्यार उरिल्ले भांगर गेले खंय असो प्रश्न आतां पडला. ताकाच लागून प्रितेशान आनंदाच्या जामिनाक हरकत घेतल्या. प्रितेश लोटलीकार हाच्या नांवान कित्याक लागून कितें सगळें एक्झॅक्ट प्रकरण म्हणजे चोरयेचें प्रकरण म्हाका खबर आसा भांगराचें. प्रितेश लोटलीकर म्हणटा जे आमी इंटरव्हेन्शन बेल घाल्या जी सेशन्स कोर्टा मुखार सोमाराक आर्ग्युमेंटा येतली. आतां तातूंत जालां अशें की प्रितेश म्हणटा गोल्डस्मीथ आनी प्रितेशा कडेन 3 जाण मनीस कामां आसताले. ते एक दीस थोडे भांगर घेवन प्रितेशाले पळोवन गेले. प्रितेशान पुलिसांक कंप्लेन केली. थंयच्यान मागीर प्रितेश आनी पुलीस वेस्ट बेंगल वचून ते 3 जाण एक्युजडांक घेवन आयले. ते एक्युज्ड भितर आसतना आमकां 205 ग्राम सुमार टोटल गोल्ड जे आमचे मिसींग आसा ते 959 ग्राम्स आसा. आनीक आमकां 205 ग्राम ह्या 3 जाण एक्युजडा कडेन रिकवर जाले. ताजे फाटल्यान इन्व्हेस्टिगेशना टायमार त्या 3 जाण एक्युजडांनी सांगलें की आपणे हो जो प्रेझेंट एप्लिकंट आसा आयच्या दिसाक जाणें सेशन्स कोर्टाक बेल फायल केल्यान जी आमी अपोज करता ताका आमी 300 ग्राम गोल्ड आनी दिलें म्हणून. सो ताणें म्हजी इन्फॉर्मेशना प्रमाणे ताणें 75 ग्राम पुलिसेक करून दिला. आनीक उरले गोल्डाचे बद्दल इन्व्हेस्टिगेशनाक कितें आयलां तें म्हाका खबर ना. सो आमी बेल एप्लिकेशन सिरियसली चॅलेंज करतले. कारण सिच्युएशन थंय अशें आसा की हो जो प्रेझेंट एप्लिकंट आसा तो कॅझिनो चलयता आनी कॅझिनोचेर वचून ताणें ह्या ओरिजिनल 3 एक्युजडांनी ते खेळपाक दिलें काय कित्या खातीर गेलें पूण आमकां कन्सर्न ते कॅझिनोचेर गेले ते एक. दुसरें आमकां कन्सर्न आमची भांगर जें लॉस जालां इतलें ह्यूज अमावंट ऑफ गोल्ड जो आमकां लॉस जाला. सो तो आमी रिकवर करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ही बेल एप्लिकेशन अपोज करता. हळदी कुकूम सीझन ऑन जाला तशेंच चोरी सध्या एक्टिव्ह मोडांत आसात. ह्याच सीझनात सगळ्यांत चड भांगरात चोरयांची प्रकरणां आयकुपाक येतात. हेच फाटभुंयेर गोंय पुलिसांनी एक इतिहासीक मोहीम राबयली. पळयात पुराय बातमी. भांगरा शिकरा घालून हळदी कुकमाक भोंवतात सांबाळून. हळदी कुकमाचो सीझन सध्या ऑन आसा तसो चोरू एक्टिव्ह मोडांत आसात.
हळदी कुकूम म्हणलें की बायलां नटून थटून शृंगार करपाचो योग, पूण हो काळ पयलीं वरी उरूंक ना. फाटली कितलींशींच वर्सांचो इतिहास आमी पळयत जाल्यार ह्याच सिजनांत भांगराक चड चोरपाची प्रकरणां मुखार येवपाक लागल्यात. हेच फाटभुंयेर गोंय पुलिसांनी एक विशेष मोहीम राबयला. पुलीस निरीक्षक परेश नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला कणकोट पुलिसांची विशेष अशी हळदी कुकूम स्पेशल पेट्रोलिंग मोहीम राबयला, जातून पुलिसांक सिव्हिल तशेंच युनिफॉर्मूय घालून गस्त वाडोवपाचे निर्देश PIन दिल्ले आसा. तर पुलिसांनी गस्त वाडयलात, पण तुमी तुमची काळजी स्वता घेवपाक जाय. सादूर रावात, शिटूक रावात. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपाक.